पत्रकार परिशद घेवपाचो मुद्दो हो आसा की काल आमी पळयलें की मांद्र्या हांगा जो एक्स सरपंच आनी तसोच विद्यमान पंच महेश कोनाडकर हाजे दिवसा ढवळ्या 4 हल्लेखोरांनी हल्लो केलो आनी ताका बेदम मारहाण केली। ताजे नंतर गोवा गव्हर्मेंटातले 4 हल्लेखोरांनी अटॅक केलो आनी अटॅक करून तातूंत भितर देवाच्या हातून ते वाचले। ताजे नंतर इन्व्हेस्टिगेशन सुरू जालें पुणून 20 ऑक्टोबराक डीजीपीक मेळ्ळी आनी डीजीपीक आमी रितसर लेटर बरयलें आनी त्या लेटरा भितर जी गाडी केपे पोलिसांक 2 म्हयने जावन सुद्दां मेळनाशिल्ली, ट्रेस जायनाशिल्ली, जी सीसीटीव्ही फुटयता पुणून तांकां इन्व्हेस्टिगेट हाडपाक करनात। जेन्ना पीआयाक विचारता पीआय म्हणटा आमकां हायर ऑफिशियलाची ऑर्डर जाय। सो अशें करून ही केस सदळ करपाचो प्रयत्न केलो आनी लास्ट मोटीव सांगपाक लागले की ते खंय थंयच्यान वताले, अमितान तांची लायट मारली, सो ते थंय मुतपाक राविल्ले, तांकां राग आयलो आनी तांणी अमिताक मारलो। ताजे प्रती आमी ताज्या गाडयेच्या मुखार ह्या प्रज्योताचीच गाडी वताली हेही पुरावे दिले, पूण पोलीस आज म्हणल्यार ह्या प्रज्योताक इन्व्हेस्टिगेशनाक घेना। कित्याक घेना? कारण हो प्रज्योत आसा तो जो मिनिस्टर आसा सुभाष फळदेसाय हागेलो निकटवर्ती आनी जेन्ना आनी मेसेजीक कितें बरयता, फक्त बरयता की आमकां न्याय दियात, तुमी इंटरव्हीन जायात, 48 आवर्स पास, पूण हातूंत कांय जायना। सो तुमी इंटरव्हीन जाया आनी दाखोवन दिया की हांगा असले हल्ले जावपाक शकना आनी कोण सुटचो ना। ताजे नंतर मिनिस्टर न्याय मागता, कोणा खातीर मागतली? तांच्या घोवा खातीर मागची ना किंवा खंयचीय बायल मागची ना। सो राखी नायकान जेन्ना जे एमएलए आसा आनी कॅबिनेट मिनिस्टर आसा ह्या सुभाष फळदेसाय कडेन जेन्ना सांगता आनी रितसर वल्गरिटी ना काय ना रितसर मेसेज घाल्या, ही मेसेज घालतकीर सुभाष फळदेसायाक असो कसो राग मारलो की तो म्हाका सरस आयली, डायवर्टींग कित्याक आयली, तो कितें लिपोवपाक सोदता। जेन्ना आमी प्रज्योत गांवकराचें नांव घेता विथ मोटीव सांगता कित्याक हो प्रज्योत गांवकर ह्या अटॅकरांक घेवन येवचे पयलीं शेल्डेच्या एक रेस्टॉरंटाक जेवल्ले, सोरो पिल्लो आनी ताचे सीसीटीव्ही फुटेजूय पुलिसा कडेन आसा। पूण आज इतले सगळे की तुमची आनी कितले तुमी ट्राय करा, आमचे कडेन एविडन्सीस स्ट्रॉंग आसा, तुमी हो केस दामपाक कशेंच शकपाना। कित्याक आज आमी एविडन्स आज स्वताक पळया तुमी, एक जो विक्टीम आसा तो स्वताक ताजे नंतर 22 वरां भितर गाडयेचे जे कोणी गाडी सप्लाय केली तशें 4 अटॅकर पुलीस स्टेशनार पावले। हे कित्याक पावले? कारण पोलिसांनी ही केस ज्या दिसांनी 2 म्हयने वयर लागता ही गाडयेचो नंबर दितके 22 वरां भितर गाडी आनी 4 एक्यूज पुलीस स्टेशनार पावतात। सो हे कितें हे एक धाकले भुरग्याक सुद्दां कळटलें। आनी ताजे नंतर एक्सिडंट जालो तेन्ना अमित दुसरी गाडी घेवन गेल्लो जो ताणें 2 वर्सां पयलीं गॅरेजीक आशिल्ली आनी त्याच दिसा रस्त्यार आयिल्ली। सो कोणाक चमत्कार काय जावपाना की दुसरे स्पॉटार वतकीर हीच गाडी अमिताली म्हणून। सो कोणी गाडी ताका सांगली त्या मंदारा बरोबर जो अटॅकर ताचे गाडये भितर आसा तो कसो जावन उरलो, किंवा हो प्रज्योत गांवकर जर तर ताका मारपाक कितें पडलो, प्रज्योताले आनी अमिताले कितें पर्सनल कितें रिवेंज आसा किंवा प्रज्योताले आनी कितें भानगड आसा। सो हे त्याचेर आज पुलीस ताका एक नोटीस किंवा समन्स इश्यू करपाक दिता हो पुलीस आनी हो वाडेचो सरपंच ज्याचे दिसूच हे बियरी शिवाय वचना हवय। आनी हो बीजेपीचो सांग्या वयलो यूथ प्रेसिडेंट प्रज्योत गांवकर, तागेलो पळय फ्रेंड मंदार प्रभू हिस्ट्री शीटर, तेव्हा आनीकूय आशिल्ले हांगा। ही इश्यू तितलो सिरियस आसा, आमी एसपीक 3 फावटी रिक्वेस्ट केले की तुमी मिडिया मुखार येयात आनी ब्रीफ करात व्हॉट वॉज द मोटीव, अमित नायकाक कित्याक मारलो, कित्याक इम्रान बेपारी सारकेलो हिस्ट्री शीटर आयलो जो सुपारी घेता ना। सुभाषान जर हे सांगले जाल्यार हांव राजकारण सोडटा, अमित आपली रिपोर्टिंग सोडटा, असा चॅलेंज सुभाषाक। सो आज इनॉग्रेशनानी येवप आनी इतल्यो कंप्लेनी ताणें सरस ताची फॅशन जाल्ली आसा।
कितले एविडन्स दिया कितें दिया तो डायरेक्टली तुमकां धाडून दिता. ते जर तो सुभाषाले मनशाचे अगेन्स्ट असली किंवा तांचे सुभाषाचे अगेन्स्ट असली, नो कॉग्निजिबल ऑफेन्स कॅन बी मेड आउट. 1 ते 15 तारीख ह्या मजगती भितर 27 तारखेची ग्रामसभा जी जालीच ना, तिका आपणे साईन मारली, पण वयर म्हणतो तो तारीख पळयली ना, ती वयर 27 बरयला. सो आणि ह्या गोष्टी वयल्या रंग कसो करप आनी तांकां जाल्यार रंगा वयल्या राजे कसो करप हे आज हांच्या हातांत दिल्लें आसा. पूण आज हो मिनिस्टर पळयात, हो जो सरपंच हाजेर एलिगेशन्स आसा, ज्याने कितली लाखाची गटारां गायब केली, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्यो स्वता आपले आनी बायलेक फौज घर नंबर घेवन पयशे घेतल्या. हो जो प्रज्योत हांकां घेवन, पूण तूं कसो फालतू आसा तो सांगपाक म्हाका टायम नाका, पूण त्या किचडाक हांव येन्ना फातर मारपाना हेंय तुका सांगता. सो आज आमी मागता की जेन्ना हे प्रकरण तापिल्लें आसा, आज मांद्र्याय जाला तसोच 2 महिने कित्याक ही कॉन्स्पिरन्सी रचली, कित्याक मारेकरू हाडले, मोटीव कितें, कोणी सांगलें, कित्याक घडला, कित्याक आज हे जर चलना फाल्यां कोणाक घराक घुसून मारतले, दिवसा ढवळ्या मारतले. कित्याक म्हणटले पळय तांकां काम करपाक दिलना, ही स्थिती आनी ही हांवें स्वता पर्सनली अनुभवल्या, हांव दुसऱ्याले गोश्टी सांगना. सो म्हाका खबर आसा पोलिसांक जे काम, कित्याक हांव सगळे पोलिसांक ब्लेम करना, खरेच थोडे पोलीस आसा जे रियलिटीन काम करता, पूण तांकां खरेंच ते फट आनी फट करपा खातीर हे मिनिस्टर आलो जाल्यार आज ही केस परत बॉक्सांत वचपाची हाजेर आशिल्ली. सो प्रत्येक हाका एक कंप्लेनंटानूच जेन्ना आपणे हे करून जर इन्व्हेस्टिगेशन करून जर तुमकां हें दिलें जाल्यारूच ही केस. आमचे स्वताचे केसी वयल्यान सांगता तुमकां, निलेश राणे सारकेलो जेन्ना डीवायएसपी बसता, निलेश राणेक आवाज सांगता, जर तर तुका सुभाष फळदेसाईक इतली लाचारी करपाक जाय जाल्यार तुका आमी पयशे दिता, व तांच्या दारार राव, आमचे टॅक्स पेयर्साचे पयशे घालून घेवन इतले लेवलाची ते खुर्चेचो अपमान करनाका. कित्याक निलेश राणे